नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयता आनी आयज न्ही हांव तुमकां हे पळय ह्यो लेफो आसा पळय, बारीकूय लेफो आसल्यार जाता आनी मोठ्योय लेफो आसल्यार जाता। ह्यो गांवठी लेफो हांचे न्ही हुमण कशें करता तें दाखयता। आनी हें हुमण न्ही बरें रुचकर लागता। ताका लागून साहित्य कितें जाय पडटा, हे पळय मीठ हुमणाक घालपाक। मागीर आतां ते हे न्ही आसा नुस्तें तेवे उजरोवन धुवन बीन दवरला। आनी वाटणाक कितें लागता, सोय, मागीर ह्यो मिरच्यो, ही हिरवी मिरची आसा पळय ती हुमणान घालतले। मागीर सुकी कोथंबीर, आमटाण, हळद आनी हो पळय अर्दो धाकटो कांदो आसा। आनी वाट्टा आसतना कितें करप, पयलीं हे इल्ले अर्देशे वांटप, अर्देशे, आनी मागीर न्ही भितर आमटाण आनी कांदो घालप आनी परत वांटप कंप्लीट सारकें। तातूंत कितें जाता, हुमणाक टेस्ट बरी येता। आतां हांव हे वांटून तुमकां दाखयता। आनी ही आसा न्ही तो म्हाजो नालूच मातसो सुको कसो आसा म्हणून म्हाका अशें करचें पडलें, कातूंक ना तसोच केला हांवें कट। तेन्ना आतां हांव वांट्टा आनी दाखयता। हे पळयात, आतां हे पळय चडशें वांटप जालें न्ही। हे पळय आतां तातूंत न्ही हे पळय आमटाण घालता। हे पळय आनी सोलां घालपाची गरज ना, इतली आमटाण घातल्यार। आनी हो कांदो बारीक करून घालता। हो पळय हो कांदो बारीक केलो तो घालता आनी बरें बारीक आतां धरून वांट्टा। बारीक वांट्टा आनी हुमण करुया। हे पळयात, आतां हे वांटलें हांवें पळय आनी 2 मिरसांगो आसल्यो पळय ग्रीन हिरव्यो त्यो कातरून घातल्यो। आनी आतां हे आपल्याक पातळ जाय दाट जाय पळय ते आपल्याचेर आसताय पळय। आतां उदक घालून ते इल्लें पातळ करुया मिक्सराचेच। हे पळय पुरो इतलें, हे शिजले काय ते आनी मातशें पातळ कशें जातलें, पुरो इतलें। आतां हे शिजत दवरुया। हे पळयात, आतां हे बारीक गॅशीरूच हांवें दवरलेले। हे पळयात बारीक गॅशीरूच दवरून तेका वयर उमाळो येता अशें केलें। व्हडलो गॅस करप ना, तसो मागीर वास बरो येता हुमणाक। गडबडी करप ना हुमण करता आसतना। आतां ताका उमाळो आयलो न्ही, आतां तातूंत न्ही नुस्तें घालपाचें। नुस्तें धुला तें नुस्तें घालपाचें। आतां हे न्ही धापून दवरपाचें। पूण आतां कितें करपाचें, हे पळय नुस्तें सगळें घातलें भितर। हे पळय आतां न्ही भितर आतां आपल्या टेस्टी प्रमाणे चड खारटपण करूंक जायना। पण थोडे लोक मीठ मातशें कमी घालता, थोडे लोक ज्यादा मातशें घालता, कळ्ळें। पण आपल्याक जाय पळय तशें मीठ घालप टेस्टी प्रमाणे, चडूय घालूंक जायना मागीर तें बरें लागना। मीठ घातलें आनी भितर आमी आमटाण घातलेलीच आसा, म्हणजे आमकां सोलां आनीक घालपाची गरज ना। आनी कोणाक खुबूच आनीक आंबट कशें जाय न्ही जर 1-2 सोलां उडोवपाची, ज्यादा उडोवपाची ना। हे पळय हेची टेस्ट बरोबर जातली। आतां न्ही हे अशेंच 10 मिनटां बारीक गॅशीरूच धापून दवरपाचें। बारीक गॅशीर अजिबात व्हडली गॅस करप ना, म्हणजे कितें जाता, ते नुस्त्याचो वास आसता पळय, हे पळय नुस्त्याचो वास आसता पळय तो न्ही तातूंत बरो हुमणान मिक्स जाता आनी तेची टेस्ट आसता पळय हुमणाची ती बरी येता। ताका लागून अशेंच करपाचें। आतां न्ही 10 मिनटां तेका आसूनी बारीक गॅशीर। हे पळयात, आतां 10 मिनटां जालीं। आतां आमी न्ही तें ओपन करून पळोवया। आनी हे उदक कशें आसता पळय तें तातूंतूच गळोवपाक जाय, कारण तेका सुद्दां न्हू एक प्रकारचो वास बरो आसता। हे पळय
वयर कड कसो आयलो पयलो असो हो येवपाक जाय, हो मेन आसता भितर, म्हणजे ती बरी जाली म्हणून कळटा. ही पळय हालोवपाचें ल्हव अशें. पयले उकाडले न्ही ते, हे पळयात उकाडले ते. आतां ही जाली रेडी टू सर्व करूया. हे पळयात आतां हे रेडी हांवें केले पळय, सर्व केले तुमकां. आनी अशें न्ही हुमण हें बरें जाता, टेस्टीकूय बरें येता. आमच्या घरान वास सारको घमघमला तेन्ना असले हे रुचीक हुमण तुमी मुद्दाम करून घरा तुमच्या पळया. हे लेफाचें हुमण न्ही बरें, भितर कांटे बीन नासता न्ही चड ताका लागून, आनी टेस्ट एकदम बरी आसता. अशें हे तुमी तुमच्या घरान करून पळया, खाया. आनी म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा आनी बेल वाजूंक विसरूं नाका. आनी ही म्हजी रेसिपी तुमी पळयल्या बद्दल तुमकां मना पासून हांव देव बरें करूं म्हणटा.